प्रितीच्या भावा भयणींनो, फ्रांसीस शावेराच्या रेलिकांचो मानान उमो घेवंक आमकां दोनया देवान फावो केला. तशेंच भाग्यवंत फ्रांसीस शावेराचे दोबाजीक परबेक आमी तयार जाताना आयच्या सेवा धर्माचो विशय निराशीपणान जियेतल्यांक क्रिस्ती भरवशांचे साक्षीदार आमी. भाग्यवंत फ्रांसीस शावेर जेजूच्या मोगान पडून त्याच अखंड भावार्थान आपलें जिवीत शुभ वर्तमान परगटूंक ताणें खर्चिलें. आमच्या सोम्या जेजून ल्हान दुबळ्यांक, जिवितांत कोस्त त्रास सोंसतल्यांक, भायर आयलोल्यांक, काळोखांत जियेतल्यांक उजवाडांत हाडून तांकां मोगान आपणायली. जेजूच्या पावलांनी चलून भाग्यवंत फ्रांसीस शावेरान समाजाचे देगेर आसलोल्यांक, सांडलोल्यांक, भरवासो नासलोल्यांक आनी निराशीपणान जियेतल्यांक हेंच भरवशाचें शुभ वर्तमान परगटलें. तशेंच आमी उत्सवीक ओरोस 2025ची तयारी करतना जेजूचो उलो कानार घेवन भरवशांची मनशां आमी जावंक निराशीपणान जियेतल्या सवें जेजूचो मोग आनी शांती वांटूंक भाग्यवंत फ्रांसीस शावेराच्या जिविताची देख घेवन आमी खरे आनी अखंड क्रिस्ती भरवशाचे गोवाय आमच्या दिसपट्ट्या जिवितांत जावं ह्या मिसांत आमकां कृपा मागुया. प्रकाशनेच्या पुस्तकावेलें वाचप. हांवें जुवांवां नदर मारली आनी एक धोवें कूप म्हाका दिश्टी पडलें आनी ताचेर बसलोलो कोण एकलो मनशाच्या पुता सारको. ताचे तकलेर एक भांगाराचो मुकुट आनी हातांत धारीचो एक विळो आसलो. तेन्ना आनीक एक देवदूत मंदिरांतलो भायर सरलो आनी कुपाचेर बसून आसलो ताका ताणें व्हडल्यान म्हळें, तुजो विळो लाय आनी लूंव, कारण लुवणेचो वेळ पावलो आनी पीक तयार जालां. उपरांत कुपाचेर बसलोल्यान आपलो विळो संवसाराक लायलो आनी संवसाराची लुवणी केली. तेन्ना स्वर्गावेल्या मंदिरांतलो आनीक एक देवदूत तसलोच धारीचो विळो घेवन भायर सरलो. त्या मागीर उज्याचेर अधिकार आसलेलो आनीक एक देवदूत वेदीवेलो भायर सरलो. ताणें धारीचो विळो आसलेल्याक व्हडल्यान सांगलें, तुजो धारीचो विळो लाय आनी संवसाराचे दाख वेलीच्यो दाखो कातोर, कारण दाखो पिकल्यात. तेन्ना देवदूतान आपलो विळो संवसाराक लायलो. संवसाराचे दाख वेलीच्यो दाखो कातोल्यो आनी देवाच्या रागाच्या व्हडल्या सोऱ्या घाण्यांत घाल्यो. देवाचे उतर हें. आमचो जबाब प्रितुमेची मनसुबी सर्वेस्पर करूंक येता. परमेस्पर एकलोच राजा, राष्ट्रांनो गाजोवन सांगात. ताणें थीर केला संवसार, नितीची ताची राजवट. जबाब प्रितुमेची मनसुबी सर्वेस्पर करूंक येता. स्वर्ग सगळो आनंद भोगूं, उल्हासूं सगळो संवसार, खूब भरला दर्या सागर, आयकून दी ताचो घणघण. जबाब प्रितुमेची मनसुबी सर्वेस्पर करूंक येता. फळां सयत पिकाळ जमीन, भुरकुटूं आनंद भरीत, रानांतलीं सगळीं झाडां मुरगोटूं खुशाल भरीत. जबाब प्रितुमेची मनसुबी सर्वेस्पर करूंक येता. मनसुबी प्रितुमेची सगळी नीत संवसाराची परजांची करच्याक सोडटी परमेस्पर ओबळे येता. जबाब
प्रितुमेची मुनसुबी सर्वेस्पोर करूंक येता. उद्गार. सोमी म्हणटा, मोरो पर्यान विस्वाशी राव आनी हांव तुका जिविताचो मुकुट दितलो. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. देव मंदिराची गजाल करून तें कशें उत्तम फातरांनी आनी भक्तिदानांनी नेटयलां म्हूण सांगतल्यांक जेजून म्हणलें, तुमी जें पळयतात ताचो फातरार फातर उरचो ना तसले दीस येतले. तें सामकें मोडून उडयतले. तांणी ताचे लागीं विचारलें, गुरुजी, हें केन्ना घडतलें आनी हें घडोवंक लागच्या सुमाराक कसली खुणा जातली? ताणें म्हणलें, तुमकां कोणें फटयना जावं सोत्रायेन रावात. तर जायते जाण म्हज्या नांवान येवन आपुणूच तो काळ लागीं पावलो अशें म्हणटले. तुमी तांचे फाटल्यान वचूं नाकात. तुमी झुजां आनी बोंडांची खबर आयकोशात तेन्ना आकांतू नाकात. हें पयलें घडोवंकूच जाय खरें, पूण शेवट रोखडोच येवचो ना. मागीर ताणें तांकां सांगलें, राष्ट्रांचेर राष्ट्र आनी राज्याचेर राज उप्रासतले. हांगा थंय व्हडली भुंयकांप जातली. वश्याची पिडा येतली आनी भूक पडटली. अंतराळार भिरांकूळ घडण्यो आनी व्हडल्यो खुणा दिश्टी पडटल्यो. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. भाग्यवंत फ्रांसीस शावेरान निराशी जालोल्या भावा भयणांक भरवशान जियोंक शिकयली. आमच्या पवित्र सभेच्या फुडाऱ्यांनी भाग्यवंत फ्रांसीस शावेराची देख घेवन ताच्या पावलांनी चलूंक आनी अशें आपलें मुणयारपण फळादीक करूंक बापाचो आदार तांकां मागुया. भाग्यवंत फ्रांसीस शावेरान समाजाचे देगेर आसलोल्यांक, ओनीत सोंसतल्यांक आनी नेणाऱ्यांक देवाचो मोग दिलो. आमच्या राजकीय फुडाऱ्यांनी भाग्यवंत फ्रांसीस शावेराच्या जिविताची प्रेरणा घेवन मोग, शांती आनी एकचार समाजांत हाडूंक तांकां बापाची कृपा मागुया. आमच्या कुटुंबान सदांच भरवंसो आनी भावार्थ जिवाळ आसूंक भाग्यवंत फ्रांसीस शावेरान जिवितांत येतल्या आडखळींक फुडो केलो. तसोच कुटुंबाचेर उप्रासतली वादळ मोळां काळजीदारपणान फुडो करूंक बापाची कृपा दर एकल्याक मागुया. ह्या पवित्र मिसांत वांटो घेतल्या दर एका भावा भयणीक
भाग्यवान फ्रांसीस शावेराची देख घेवन आयच्या सेवा धर्माचो विशय मनान दवरून प्रवचनान मेळ्ळलो संदेश आपल्या जिवितांत जियोवंक भरवासो दितली मनशां जावंक बापाचो आदार मागुया. भाग्यवान फ्रांसीस शावेराक मागणे. भाग्यवान फ्रांसीस शावेरा, जेजूच्या मोगान तुजें काळीज सगळेंच लासतालें. देखून जेजूचें नांव आनी सोडवणेची बरी खबर परगटूंक देसा देसांनी तूं गेलोय आनी तुजो जीव झरोवन मेलोय. ह्या पासत बापान तुका सरकार मोहिमेन भरलो आनी संवसारान तुजी कूड लेगून पुसूंक दिली ना. ह्या देण्या खातीर संतोशान आमी बापाक दिनवासता आनी आतां आमचेच पासत तुजी विनोती मागता. जण एकल्यान आपणाक जाय तें मागचें. आमचे ओत्रेक बापाक मानता तसले जाल्यार तुजे विनोतीन ते शाती पावय म्हूण मागता आनी सोगटां पासत तुजे बरोबर जेजू वरवीं पवित्र आत्म्या सवे बापाक वाखणता. आमेन.